कितें कसली विजीट नाही प्रियो विजीट आम्ही कशा एका क्लबाचे जे लॉटरीचे ड्रॉ फंक्शन आशिल्लें आनी त्या फंक्शनाक म्हाका ताणें आपयल्लें आसा आनी त्या निमित्तान हांव गेल्लो. न्ही लोकांक मेळ्ळें म्हाजे श्रमदान आमचे वरयेरे आसा न्ही बरेचशे कार्यकर्ते आसा ते सादारणशे 100-150 कार्यकर्ते आमच्या श्रमदानाचे आणि जवळजवळ 7 घरां ती चालू आसा म्हणजे अंतिम टप्प्याचेर पावल्ले आसा की त्या संदर्भात ते कार्यकर्ते म्हणजे 1-2 घरां हांव वचून येयलो मेळून येयलो त्या संदर्भात चर्चा करपाक ते कार्यकर्ते आयले. थंयसरले पंच बीन वांगडा आसले तुमचे? नाही थंयसरले पंच म्हणजे त्या क्लबान तांकां आपयल्लें म्हणजे हांवें फोनार शेल्लें ते क्लबाच्या फंक्शनाक आयिल्ले तशें हांव आयिल्लो तशें ते आयिल्ले तसो सुदीन देवळकर आमदार नाशिल्ले. म्हणजे म्हाका काणकोणकार सोडचे ना रे म्हज्या काणकोणकारांचें इतलें नातें जोडलेलें आसा म्हाका काणकोणा सोडून जे आसा न्ही प्रियोळाक म्हाका येवपाक आमची कार्यकर्ते हें दिवची ना म्हाका. तुम्ही इंटरेस्टेड आहा सर प्रियोळा येवपाक तुम्ही इंटरेस्टेड आहा पूण कशें प्रियोळाक हांव येवपाक इंटरेस्टेड आसा पण तुमचे म्हणजे काम जे आसा पळय काम अख्ख्या गोवाभर करता किंवा हांव प्रियोळाक काम करता सांग्यार करता सावर्डे करता केपें करता सांगे करता बाकी सगळें काम करता. हांव हांगाच काम करता अशें न्ही म्हजे फॉलोवर पेडणे सुद्दां म्हाजे फॉलोवर आसा बिचोली म्हाजे फॉलोवर म्हणजे तुवें फक्त प्रियोळा पुरते अशें धरना म्हणजे फाटल्या म्हणजे आमी बिरसा मुंडा जनजाती यात्रा काढली आसा त्या वेळेस एक तालुक्यान जवळजवळ 2000 लोकांक आमी टच केले मरे 2 लाख लोकांक टच केलं मरे जवळजवळ 10,000 बायकर्स आयले आसात म्हणजे ते कितें फक्त काणकोणी पुरतेच न्ही ते पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आशिल्ले. हांवें मरे हाजे पयलीं हांव सांगलें आसा हाजे पयलीं तुमकां स्पश्टपणे सांगलें आसा की हांव उठाचो मेंबर नाशिल्लो आनी नाय बी पण एक समाजाचें बरें जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गजाली करपाक जाय पाचवेळ जावपाक जाय म्हणून त्या वेळाचेर जालो आनी त्या वेळार म्हाका ज्या वेळाचेर पटलें ना 2012तल्यान तांकां हांवें सांगलें की म्हज्यान म्हणजे पटचें ना त्या वेळाचेर हांवें तातूंत सोडलो म्हणजे त्या वेळाचेर हांवें त्या नंतर 12 पर्यंत हांव सोडून हांगा पावल्लो आसा म्हणजे आज 25 पावले आसा म्हणजे ताजेर आनी कॉमेंट्स हांवें करपाची गरज ना की तांची संस्था ते चलयता. पण सध्या सिच्युएशन जे विचारला कितें म्हणटा न्ही लागच्यान पयल्या संस्था पळय आतां काल ताणें सांगलें ती संस्था आपल्या 14 लोकांची म्हणून सांगता. आतां आपली जर संस्था जर 14 लोकांची आसत जर जाय जाल्यार तूं कितें करतलो तांची घरची संस्था आशिल्ली म्हणजे 14 लोकांची ताणें काल सांगलें म्हणजे एफिडेविट ताणें दिलें मग कितें करतलो आतां म्हणजे हांव काय ना तातूंत 14 भितर हांव काय ना म्हणजे त्या कोण एखाद्या क्लब आसा एखादी संस्था चलोवपाक आसा न्ही कोण कोणाक कितलेश्यो संस्था चलोवंक शकता म्हणजे त्या खातीर व्हडली म्हणजे हांव ताजे कॉमेंट्स कित्याक करिना की हांवें जी गजाल सोडला ताजे म्हणजे हांव कांय लोकांक कांय हाजे पयलीं सांगलां कांय लोकांचे हांव सावलेक सुद्दां रावपाची इच्छा ना म्हणून हांवें त्या खूब वेळा सांगलां कोणय आसूं दे म्हणजे ते कोण कितें ते तुमी हांवें तांकां सांगलेलें आसा म्हणजे त्यामुळे तातूंत त्या गजाली खातीर कॉमेंट्स करून तें करपा खातीर की तांची संस्था तेंची संस्था ते कितें करपा तें करूं दी हांव तातूंत सादो मेंबरूय ना त्यामुळे ताजेर कॉमेंट्स करून बाबा तातूंत चिकळून घालपा खातीर हांव आतां म्हजें आसा म्हाका खूब बरें चल्लें आसा श्रमदामा सारको कन्सेप्ट म्हणजे सर्वव्यापी सगळ्या प्रकारचे जाती धर्माचे लोक आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्टान जोडले गेल्ले आसा त्यामुळे आज हांव खूब सुखद अनुभव घेता म्हणजे लोकांचे जी कामां जातात लोकांचें काम करतात आनी ताका कितलेशेच कार्यकर्ते असंख्य कार्यकर्ते ह्या कामां जोडले गेल्ले आसा कितें म्हणटालो खूब गजाली तातूंत निश्पन्न जायत आसा की त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जाता म्हणजे ज्या नासत्या वादांक पडून जे आसा न्ही आमकां कितें हें करपाची गरज ताणें आपली संस्था चलोवंक दी.